स्ट्रेट जात म्हणतो. आमचो हो 13 दिसाचो शिगमो हांव विड्डे गांवच्यान सिकाराम कामत उलयतां. आमचो हो 13 दिसाचो शिगमो होळयेच्या पंचमे दिसा पुनवे दिसा पयल्यान पयली आमी होळी कातरूंक वयता. होळी कातरून ती होळी घेवन येता. घेवन येयली काय हांगा ती दवरता आनी जवळ जवळ एक 12च्या रात्री 12च्या अंदाजाक आमचे हांगा शिमग्यांक स्टार्ट जाता. तेज्या पयलीं जो शिमग्यांक उबो रावता म्हणून जो महादेवाच्या तोंडा मुखार उबे रावन जो श्रीफळ वाडयता थंयच्यान आमचो शिमगो स्टार्ट जाता पळय. पयलीं आमी आमच्या शिमग्याच्या मांडाचेर नमन म्हणून सुरवात करता. देवाक सातेरी देवीक नमन म्हणून महादेवाच्या प्रांगणांत आमचो शिमगो सुरू जाता. थंय नमन म्हणटकूच मागीर आमची तालगडी खेळप जाता. रातची तालगडी खेळून जाल्या उपरांत एकाच्या उपरांत आमी त्यो होळयो घेवन आमची जी पंचायतनान देवस्थानां आहा त्या जाग्यार आमी वयता. त्या देवाक थंय वचून त्या देवस्थानाच्या दारान वचून आमी त्या देवाक आमच्या म्हणजे जे शिमग्याचें निमंत्रण आहा ते होळयेच्या रुपान थंय वचून तांकां दिता. तेज्या उपरांत होळी परत आहा तशी महादेव देवाच्या प्रांगणान हाडटा. ती आमची जी जल्मी म्हणून आसा गांवांत ती सजयता. ती सजयल्या उपरांत जो गांव सोबन एकी कडेन येवन ती होळी उबी करून महादेवाच्या देवळाच्या तोंडा मुखार ती होळी घालता आनी दुसरी बाबरेश्वराच्या देवळाच्या तोंडा मुखार ती होळी घालता. तेज्या उपरांत दुसरे दिसा आमचे सांजचे 3 चोर भायर सरता जे गांवान सबंद भोंवता, शिरनी खाता आनी जे कोणी मानयल्ले आसता जावं कितें केल्लें आसता जावं कोण बाबडो बरो ना जावं भुरगें बरें ना जाल्यार त्या झाडो रुपी तेंच्या जो माथ्यार हें आसता आम्याचो ताळो तेजेर ताका झाडो घालता. झाडो घालतकूच तांकां जर तो गूण पडलो जाल्यार फुडल्या वर्सा त्या चोरांक लागून कितेंय तरी फूल ना फुलाची पाकळी म्हणून त्या चोरांक दिता. तेज्या उपरांत सांजचे
चोर गांवान सातेरीच्या देवळा कडेन तळयेर येवन न्हाता, तांकां मागीर शिक्षणीत करता आनी थंय आमचे चोर सोंपता. थंयच्यान आमचो डेली मागीर वाजचो शिगमो सुरू जाता. काल आमच्या आतां होळयेच्या आमच्या होळयेच्या 8व्या दिसा राती मच्छे मडकराचें नाटक जालें. तेज्या उपरांत आयज सकाळीं तोप आनी घोडेमोडणी जाली. ती आतां तुमी पळयल्ली आहा, घोडेमोडणी जाली. घोडेमोडणी जातकूच परत आसा तशें जी धूळ घालपाक धुळवट जाता, ती धुळवटीक आतां चोर भायर सरल्या. पयलीं आमची जी माना भोवमानाची घरां आसा, आडावस, सत्यावस, मागीर सरदेसाय आनी रामपुरूस, ही थंय जी धुळवट घालता ही एक गड्डाचे 2 हे करता, पेणयो करता आनी त्यो लावप. म्हणजे ते महाजनाच्या घरान आहा, दारान आहा पळय, ते मातयेची धुळवट जावं कितें घालिना, थंय तांकां ती माना भोवमानाची म्हणून ती पेणी थंय प्रत्येकाच्या दारान लावप, ती धुळवट. तेज्या उपरांत मानी भोवमान्यांक म्हादेवाच्या देवळान गुलाल घालता आनी मागीर गुलाल घालतकूच सबंद गांवांक गांवाची धुळवट जातकूच सांजचे आमची 4 जो आमचो कळस आहा, तो कळस भायर घालून जो ज्या ठिकाणी देवाची आदिस्थानां आहा त्या देवाक न्हावण घालता. न्हावण घालतकूच परत आसा तशें मानाचे आनी आमच्या भोवमानाची जी आडावळसाच्या कुळार, सत्यावसाच्या, रामपुरसाच्या, जशें आडावळसाच्या कुळाचेर न्हावण घातलें की त्या आडावळसाच्या कुळाचो जो मुख्य घर आहा त्या घरान तो देव बसता. सत्यावसाच्या कुळाक न्हावण घालतकूच सत्यावसाच्या जे भोवमानी आसा तेज्या घरान बसता. तेज्या उपरांत मागीर तो पयल्या मानाचो आहा तो देसायाच्या घरान बसता. मागीर आहा तो परत वयल्या वाड्यार चंद्रकांत कामत हेज्या घरान वयता. परत आहा तो शाबनी कामतीच्या घरान येता. जल्मी जो वर्सलकार जल्मी आहा त्या घरान येता आनी मागीर घरोघरी जी लायनीन घरां आहा ती घेता. आनी अशे तरेन हो आमचो फुडलो 4 दिसाचे होमकुंडाचो जो हे आसा तो चालू जाता. मागीर गांवान सगळ्यांक आहा ती सगळ्यांक न्हावणां घरांनी न्हावणां दितले. आनी आतां 13व्या दिसा रातचे एकाक व्हंकणाक उजो घालून अग्नी दिव्य करून पौत करार करून मागीर देव आहा तसो आमचो गर्भगृहांत वयता.